आयचे सुवार्थेंत जेजूच्या एकल्या शिसाक नाव ना. जेजूच्या फोंडाक दवरली शिळा पाटी लोळयल्ली पळेवन ही खबर शिसांक दिल्ले स्त्रियेक नाव आसा. ती मागदलाची मरी. तिणे खबर दिल्ल्या आनी एका शिसाक नाव आसा, तसो सिमोन पेद्रो. पूण ह्या शिसाक नाव ना. नाव ना आसा. ताचें नांवूच जेजूक मोगाचो म्हणून सुवार्थेकारान दिलां. कोण हो जेजूक मोगाचो शिस? सुवार्थेच्या शेवटाक मात्र हो शिस कोण म्हणलें सुवार्थेकार स्पश्ट करता. सुवार्थेकारा प्रमाणे हो शिस निमाण्या जेवणार जेजूच्या हृदयार आपल्या मातेन तेंकून जेजू लागीं तुका घातान पोरा दिवन करतलो कोण म्हूण विचारलो. सुवार्थेकार जुआंवूस सांगता तशें हो जेजूच्या मोगाचो शिस सुवार्थेकारच. ह्यो संगती बरोवन जेजूक साक्ष दिल्लो जुआंव सुवार्थेकारच. जेजूच्या हृदयार मातेन तेंकून जेजूचे महान गुंडायेचे उंचायेचे खासगी आनी गुपित मिस्तेर ताणें आपले करून घेतले. तर आयचे सुवार्थेंत तो ताकाच जेजूच्या मोगाचो शिस म्हणूंक कुशी व्हरता. सुवार्थेंत स्पश्ट करून तो आपणा विशींच बरोवन अशें म्हणटा. ताणें देखलें आनी सत मानलें. वय, देखचें आनी सत मानचें ताणें आपणाकच जेजूच्या मोगाचो म्हूण आपयलेल्याचो रूपकार जाता. शेकी आपल्या सांगात्या तोमासा विशीं बरयतना पळय नासतना सत मानची भागी म्हणलेंय तो कळीत करता. अशें जेजूक सत मानच्या मुखांतर मात्र जोगती साक्ष दिवयत म्हणलें सत तो प्रगट करता. आमी सत मानचे खातीरच आपणे साक्ष दिवचे तसलो आपलो वांजेल बरयला म्हूण तो स्पश्ट करता. आपणाकच जेजूक मोगाचो म्हणून आपोवन घेतलो जुआंव सत मानलो. जेजूक मोगाचो जावच्याक जेजूक सत मानचें गरजेचें म्हणलें सूत्र ताणें दिलें. जेजूक सत मानतना आमचेंय नांव जेजूक मोगाची म्हूण जाता न्हय.